Today is the feast day of St. Pius V, who was Pope in the 16th century when Europeans could not sail on the Mediterranean Sea. Turkish pirates and naval forces who prevented shipping, and also Christian pilgrims from going to the Holy Land, and even attacked islands in the mainland. And that's where Pope Pius V comes in. Hello, I'm Father James Kubicki. The saint we celebrate today got together a coalition of Christian forces, and they met the Turkish forces in the famous Battle of Lepanto. While the navies were engaged in battle, the Pope asked the Christians of Europe to pray the Rosary, asking Mary, under her title of Mary, Help of Christians, to intercede. The Christian navy won a resounding victory, and Pope Pius, in gratitude, instituted the Feast of Our Lady of Victory, now known as Our Lady of the Most Holy Rosary. The Church still very much needs Our Lady's help, as it does battle with new enemies today. Let's pray the following prayer to Mary, Help of Christians. Virgin, most powerful, loving helper of the Christian people, what great thanks we owe you for the assistance you gave our ancestors, who, when they were threatened by the Turkish navy, invoked your maternal help by the devout recitation of your rosary. From heaven you saw their deadly peril. You heard their voices imploring your compassion, and their humble prayers, enjoined by the great Pope St. Pius V, were acceptable to you. You came quickly to deliver them. Grant, dear Mother, that in like manner the prolonged sighs of the Holy Bride of Christ in these our days may come to your throne and engage your pity. Rise then, O Mary, incline yourself to hear the prayers of the whole Catholic world. Let it be seen once more that when you arise to protect the Church, your victory is sure. Amen. आमच्या बापा सर्गावेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता तुका वंदून नमान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता एकाच मनान एकाच काळजान तुझे मुखार आमी येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्याचे मिसाचे भेटेन. ह्याचे मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वासून. निकॉल न्यूनीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वासून. फ्रांसिस्को आनी विनीन न्यूनीस आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत दवरुया नेतन फेर्नांडीस. तोय आपलो आयज जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. जायतीं जाणां बरीं नात, भोव करून हे कोविड-19 पिडेक. एग्नस द कॉस्ता ICUआन आसा, आपणा पासत मागूंक लायता. गोवा फुटबॉल एसोसिएशन हाचे एक्झिक्युटीव मेंबर्स तशेंच प्लेयर्स आनी कोच आनी स्टाफ कोविड-19 पिडेक सांपडलेले आसात. ते आपणा पासत मागूंक लायतात. तांचे पासत आमी मागुया देवान तांकां पेकोवणेचो हात लावंक. तशेंच पेरपेत्वा आफोन्सो, स्टेफी आफोन्सो, मारियानिना रॉड्रिगीस, तेच बरोबर फादर जेसन आनी फादर क्लिफर्ड हेय कोविड पिडेक सांपडलेले आसात. तांकां देवान बेगीनच पेकोवणेचो हात लावंक. आनी हेर जांची आमी नांवां हांगासर बरोवंक ना, पूण जायतीं जाणां बरीं नात. आमच्या गोंयांत केसीस वाडत आसात. आमचे दोतोर नर्सीस आसात, तांकां वावर वाडत आसात. हेय बीन
इन्फेक्टेड जायत आसात जाल्यार तांचे सगळ्यां पासत मागुया हे महामारींतली आमकां देवान बेगीनूच वाटावूंक सगळ्यांक पासत आमी मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया फावो तितली जाणवाय तांकां दी म्हूण ज्यो चुकी सरकारा लागीं घडल्यात त्यो कुशीन दवरून आतां तरी जें आमकां वाचोवपाक करूंक जाय तितलेंय तांणी मेहनतीन करूंक तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमची काळजां उचांबोड जावंक दिवं नाकात. देवाचेर विस्वास दवरात आनी म्हजेरूय विस्वास दवरात अशेंची सुवास आमकां शिव वर्तमानान म्हणटा. बाबा भयणीनो, द नीड ऑफ द आवर इज दॅट वी शूड नॉट बी ट्रबल्ड. आमी जाणाव ही महामारी आयल्या आनी किरीत भाशेन ही सेकेंड वेव आमचे मदें सगळ्यांक मदें उप्रासल्या. आमकां सगळ्यांक उचांबोड केल्ली आसात. पूण जेसू म्हणटा म्हजेर विस्वास देवात, कित्याक हांव वाट, सोत आनी जिवीत. ओ आमकां जिवीत दितलो देव किरीत भाशेन दर दिसाक आमचो बाबार्थीर करूंक आनी आमकां गोट करूंक उलयता. आपल्या उतरांतल्यान आपल्या दर दिसा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमची काळजां गोट करूंक तो वावुरता. तर आमकां उचांबोडाय येना जावं, पूण जेजूचेर आनी देवाचेर विस्वास धरून ही आमची उचांबोडाय थोंडावंक आनी आमी ताचेर विस्वास धरून आमचें जिवीत सारूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच्याक वर मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तूं आमचे स्वतंत्रतायेचो आनी आमच्या तारुणाचो धोनी. तुज्या पुतान विकरायलोल्या रोगतान दोळ्याडायेन तुवें आमकां सोडयली. तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलून पिसिडियेचे अंत्योकेंत पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावून म्हणलें, म्हज्या भावा भयणीनो, अब्राहामाचे कुळयेच्या पुता धुवानो आनी तुमचे मोदें देवाक भेटयलोल्यानो, हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजाल्याच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक अळको नासतना न्हय म्हूण सोनवाराच्या सोनवारा वाचतात तीं प्रवाद्याचीं उतरां समजन आसतना ताचेर मन्नाचें फर्मोण मारलें आनी ती घोडोन येशी केलीं. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मन्नाचें फर्मोण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयल्लें आसलें तितलेंय शाती पावयल्या उपरांत तांणी ताका खुर्सावेलो देंवयलो आनी एके समाधीन निकिपिलो.
पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी गालिलियांत थावन आपणा बरोबर जेरुजाल्याक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो आनी पोरजे मुखार हे आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्या पुर्वजांक बासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमा तांच्या भुरग्यां ठांय जेजूक पुनर्जिवंत करून ताणें पाडल्यो म्हूण आमी तुमकां परगट कोत्ता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रांत अशें बरयल्लें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. परतून म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परगट्टलों. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजें दायज करून दितलो. शेकानशेक सगली प्रितूम तुजे आदीन करतलो. लोखंडाचे बेटकाटयेन चुमटांची पदवी मोडटलोय. कुमाराच्या मोडक्या भाशेन तांची पूड कोत्तलोय. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभाऱ्यांनो चोत्रायेन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात. ताचें भें दवरात आनी थरथरून ताका पांयां पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचें काळीज उचांबोड जावं न्हये. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या घरांत पुस्कोड सुवातो आसात. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां सुवात तयार करूंक वेता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां सुवात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जूंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात आनी जूंय हांव वेता ती वाट तुमी जाणत. तोमासान ताका म्हणलें, सायबा, तूं खंय वेताय तें आमी नोकळो. तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, हालींची परिस्थिती आमी पळयल्यार सगळीं आमी उचांबोड जाल्लीं आसात. आनी आमची उचांबोडाय आमकां कितें भाशेन एक वस्त सिद्ध करता वो थावें करता की महामारी आमकां सगल्यांक एके भाशेन आपल्या चोपक्यान धरून आसा.
म्हणटो सगळी आमी बाबा भयणीनो एके भाशेन उत्सांबोड जावन देवाचेर सुद्दां आमी पात येवंक विसरता. आमी जायते फावटी इतली उत्सांबोड जाल्या की आमी दुबावता खरेंच देव आसा, खरेंच देव आमकां पावतलो काय ह्या महामारीच्या वेळार. दुसरे आमकां आमचे फुडारी बुलयतात, हे आमी बरें करतले, हे आमी तुमकां सवलती दितले, अशें आनी अशें आमी तुमचो फुडार करतले, अशें आनी अशें बरेंपण आमी तुमकां हाडटले. सगल्यो पोरजेक आडगां नाडगां सांगून ते फटयतात आनी आपूण आपल्याक सत्या मेळून जिखून घेवंक ते वावुरतात. इतलेंच न्हय, पोरजेचें तर बरेंपण तांकां खरेंच पडलेलें जाल्यार बाबा भयणीनो पोरजेक फावो त्यो सवलत्यो दिवंक दिसपोटी ते वावुरतले आसले. पूण आमचे फुडारी बाबा भयणीनो जायते फावटी ह्या आमचे पोरजेक नाडटात, आडगां नाडगां सांगून तांकां बाबा भयणीनो उदीक त्रासान घालतात. आज ही परिस्थिती आमच्या देशाची जाल्या ती फकत आमच्या फुडाऱ्यांच्या गुन्यांवाक लागून न्हय, पूण आमचे पोरजेच्या गुन्यांवाक लागून. आमी बाबा भयणीनो सगळीं उत्सांबोड जाता. आमी बाबा भयणीनो कोण फुडारी आनी कोण आमकां बरे वाटेन व्हरता ते आमी जायते फावटी विसरता. आज जिसो आमकां उगडास करता, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. वाट कित्याक जेजू जावन आसलो वाट बापा सोशी वचपाची. दर दिसाक आपल्या उतरांनी आपल्या ज्या जिविताच्या कोरण्या उद्देशीं तो आमकां वाट दाखयता. जिवीत खरेंच देवा सोशी आसा म्हूण दर दिसाक जेजू आमकां हें देवाचें उतर दिता. तो म्हणटा, तुमी तर म्हज्या उतरा प्रमाणे जियेले जाल्यार तुमी सत्तेन जियेतले आनी द ट्रूथ वील मेक यू फ्री. खरेंच आमी स्वता प्रमाणे जियेले जाल्यार आमचे मदें भासकोळपण आसचें ना, आमचे मदें फटिंगपण आसचें ना, आमचे मदें आडगां नाडगां आसचीं नात. हाका लागून जेजू म्हणटा, सोत हांव आनी जिवीतूय हांवूच. कित्याक तो आमकां दर दिसाक जिवीत आपल्या उतरांतल्यान न्हय, पूण आमकां मिसाचे भेटेन आपूण आमच्या काळजान येवन आमकां जिवीत दिता. म्हणटकूच वाट आमकां जेन्ना देव दिता तेन्ना दर दिसाक बरी वाट आसा ती आमी चलुया. आमी भाव भयणीनो जे आमकां बुलयतात, जे आमकां 4 दिसांचे संवसारांत उदीक आनी उदीक आमकां सगल्यो सवलती मेळटल्यो म्हूण दाखयतात, तांकां बुलोवन आमचें जिवीत आमी सारचें न्हय. आमी जायते फावटी असल्या मनशांक जे आमचे फुडारी आसात तांकां बुलता आनी आमी खरेंच आमकां सासणीक जिवीत आसा म्हूण विसरता. आमी क्रिस्तांवां जेजू आमकां सासणाचें जिवीत आसा म्हूण दाखयता. तो म्हणटा, हांव तुमकां स्वाद तयार करूंक वेता आनी तुमकां पुस्कोड ही स्वाद स्वर्गा राज्यांत आसा. हांव जेन्ना येतलो म्हजे बरोबर पुनर्जिवन तुमकां करून म्हज्या बापाशी हांव व्हरतलो. भाव भयणीनो, कितलें व्हडलें बरवंसो आनी आश्वासन जेजू आमकां दिता. पूण हो बरवंसो आनी आश्वासन आमी ह्या 4 दिसाच्या संवसाराक बोलून विसरता आनी आडगां नाडगां करून आमी बाबा भयण आमचें जिवीत सारता. आमचें पातकी सैम जायते फावटी आमकां पातकाक ओडून व्हरता. आमचें पातकी सैम जायते फावटी 4 दिसांची मौजा मारूंक आमकां आपयता. आमचें पातकी सैम ह्या संवसाराचे गिरेस्कायेक बुलोवंक आमकां आपयता. हेंच करूंक आमचे फुडारी दर दिसाक वावुरतात. आमकां सत्य दितले, आमकां सवलती दितले, आमकां ते उदीक आनी उदीक बरेंपण हाडटले अशें ते आमकां बाबा भयणीनो नाडटात आनी आमी पिशी कशी तांच्या फाटाफाट आमी वेता. बाबा भयणीनो, आज जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा ती वाट. बापा सोशी वचूंक आनी तुमकां पुस्कोड जिवीत मेळूंक हांव जावन आसा ती वाट. हांव जावन आसा तें सोत जें तुमकां बाबा भयणीनो एकदां न्हय, पूण जेन्ना तुमी हें सोत जाणो जातलें तेन्ना तुमी सगळीं मुक्तीपणी जियेतलीं. तुमी संवसारांत किरीत भाशेन ह्या संवसारांत आसलेली वस्तू पिशेपण म्हूण समजतलीं. बिकॉज द ट्रूथ वील मेक यू फ्री. आनी हांव जावन आसा बाबा भयणीनो जिवीत. कित्याक म्हज्यान तर तुमी जियेलीं जाल्यार सासणाचें जिवीत जिवंक पावतलीं. हे जेजूचेर आमचो बाबार्थ आमी दवरुया. आमचें काळीज उत्सांबोड जावं न्हय बाबा भयणीनो, पूण उदीक आनी उदीक देवाचेर विस्वास दवरूंक आमी वावरुया. उदीक आनी उदीक जिवीत आमच्या जिविताचो मास म्हूण उरकून घेवया आनी आमचें जिवीत ताका भेटून दिसपोटी सारूंक आमी वावरुया. हीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागून घेवया. गायन घेवया C4. आमची पातकां धुवन काडून निर्मळ काळजा तुका वोपू देवानी
मनशा मध्ये संधान करूंक शांती करूंक देवानी मनशा मध्ये संधान करूंक शांती करूंक आसा Jesu tu vencilo purgatorio asa Jesu tu vencilo purgatorio asa Jesu tu vencilo purgatorio asa Jesu tu vencilo purgatorio म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाखाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो म्हणून दी करून ह्या उत्तम काळा तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हरत्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजूस जालो आमची पासकांची बोली. आमची खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उंच सर्गीन तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणी कोराचे हें रोगत पातकाचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा कुराक. बावार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुसानी पुनोशिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जी चिकुडा रगो सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोरीत मुखामोळ पुडेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगती बागेवन दवरून जाता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर बंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाड, दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान अत्रेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगा आनी तुजे कुशे परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. वाट मेळना काळखांत जेजूशी येयात. जेजूचो पाटलाव करता ती सगळी उजवाडान चलतात. वाट मेळना काळखांत जेजूशी येयात. जेजूचो पाटलाव करता ती सगळी उजवाडान चलतात.
तुझेशी येतो जेसू आमचेशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास तुझेशी येतो जेसू आमचेशी तू राव जेसू तू एकलोच आमचो विश्वास तूच आमचो विश्वास रातुया बो मोगाळ बापा दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली तो दोळ्यान आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी आमी दर दिसाक तुमचे खातीर मागत आसात पूण तुमची जबाबदारी आसा तुमी हांगातूय भोंवना जावं आमी जाणो लॉकडावन म्हणटकूच आमी दर दिसा घरान आसता तेन्ना आमी मागणें करुया देवाचें उतर वाचुया आनी उदीक देव आमकां सांगता ते जाणवायेन आमी बरोवन आमचें जिवीत सारूंक आमी वावुरया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गीत घेवया K4 जिविताच्या जिवितातूं तुझे जिवीत म्हाका लाबो उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखय वाचुऱ्यांच्या सांगात्यांतूं बापा चडशी म्हाका पावय जिविताच्या जिवितातूं तुजेंच जिवीत म्हाका लाबोय उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजोच उजवाड म्हाका दाखय वाचुऱ्यांच्या सांगात्यांतूं बापा चडशी म्हाका पावय On behalf of all the groups that have been opposing the 3 infrastructure projects in the Bhagwan Mahavir National Park and the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary, today we have got very good news to report. The Central Empire Committee, which faced not just a complaint from the Goa Foundation, but from hundreds of environmental groups from all over the country. The signatories went to more than 60 pages of persons who had signed declarations opposing these 3 projects. Today, the best possible news has come up from the Central Empire Committee
which has recommended in their report dated 23rd of April to the Registrar of the Supreme Court the following three projects, that is the railway project, is recommended for wholesale cancellation. Please repeat, the doubling project of the Southwestern Railway has been recommended for complete cancellation. Number 2, the Tamnar 400 kV line, which was going through a new portion of the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary in the north, which would take it very close to the Tambdi Sudla Rock Temple. That has been cancelled, that alignment has been cancelled, and the Tamnar authorities have been told to go back to the old 110 kV alignment where there is already a right of way and where there will be no further damage to the forest. So on that ground, they have said that they agree with what has been suggested to them, that they should go to 110, 220 kV line, and eventually their argument is that once the 400 kV line comes in any case, the 110 line and the 220 line are going to be of no use. So rather than having 3 lines in the wildlife sanctuary, they said you will shelve the present alignment and go back to the 110 kV alignment so that the corridor and the wildlife sanctuary is not damaged in another virgin area. And in the third instance of the national highway, though the committee has taken a different view from that of the Goa Foundation and all the people who have been filing critical reports on the environment impact assessment studies, the CEC has taken the point of view that what we want here is something to be done about the old road, because the old road has been seeing increased traffic. With the result is that there's been a lot of damage to wildlife on this old road. And they say that instead of expanding it in the way it was originally proposed, what should be done is that the elevated highway should be taken into much earlier than where the PWD plans to start it. So that they say the wildlife for the entire portion of the elevated highway would have complete movement across the area without having to be worried about trucks or vehicles or something moving along that road. But that's the ecological reason that they are given, and technically one can go into this. But before we go into all this, but these are the 3 significant points. Abandon the railway project doubling. Number 2, shift the Tanmar line, cancel that alignment today and take it back to 110. And number 3, as far as the national highway is concerned, their most important conclusion as far as we are concerned is they say that the National Highway 4A requires an environment clearance, which they do not have. And therefore, the project will have to get an environment clearance.